बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकोतीक केदींच अंत ना. वेळापासो ग्रंथ अवस्वर 3 22 ओळ. सर्वेस्पराच्या काकोतीक केदींच अंत ना म्हणून बोपो सक्रामेंतांत आमी सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार पळयत आसतना आमकां परत आनी परत कशीं जाता ते सत्या वेळी वळखून घेवया आनी सोम्या जेजूक बोपो सक्रामेंतांत आमी मुखार स्वागत करया. गावन गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K5 संको 150 पेज 150 K5. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वाटो दैवीक मोगाचो. ताचे बगर हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वाटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी वर्ती, बेमोती सोदर्यत. वेची कत्म्याक पोटलून धरता, आपल्या रक्तान नानयता. बापाक दिता तांकां वोपसू, कुरपेशेल्यान नेठयता. आपले रक्त मांस तांकां खावो, तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां वोपसू, कुरपेशेल्यान नेठयता. आपले रक्त मांस तांकां खावो, तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या, संतावन मोग करतेल्या. मानताव सायबा तुजो उपकार, सर्पोण करताव नमस्कार. जा तूं आमचो इश्टा ससना, जिनी जातस काबारी. निर्मी आमी भोगूंक तुका, रूपबागी सरगारी. जा तूं आमचो इश्टा ससना, जिनी जातस काबारी. निर्मी आमी भोगूंक तुका, रूपबागी सरगारी. रूपबागी सरगारी. रूपबागी
भागी सरगारी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सोम्या, उगलाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वखणी तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन 51 दावीद रायाचें एक बरता बरीत कीर्तन जावन आसा. आनी त्या किर्तनांत दावीद राय देवाची काकुळतू विशेश रितीन मागता. आज ह्या किर्तनांतली थोडी उतरां, आमची उतरां आमी कित्याक ह्या आराधना वेळार आनी देवाची काकुळतू आमी ह्या विशेश रितीन ह्या वेळा मागून घेवया. काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान, तुजे व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे दोळे मुखार. पळय, काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जानवाय म्हाका शिकयताय. हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. धू तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घालिनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडिनाका. तुज्या सडवणेचो संतोसू परतून म्हाका दी. उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ. उगड म्हजे वोंटू सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. कितल्या पुरबाय दावीद राय देवाची काकुळत मागता. आपले पातक वळखून घेता आनी देवाची स्तुती करूंक आयतो जाता. आज आमी भगिवंतू फौस्तिना एका विशेष रितीन मान करता. भगिवंतू सिस्टर फौस्तिना मुखांतर देवान आमकां ताची कितली वर्ती काकुळत म्हणून उगडापे केला. ताची काकुळतू सदांच आमचे थंय आसा आनी वर्त्या रितीन काकुळतीन आमचे थंय तो वेव्हार करता म्हणलें सत आमकां उगडापे केला. आज तेच देवाची काकुळतू आमी वळखून घेवया आमच्या जिवितांत. ताका आमी अर्घां दिवया. गावन गीत वर्त्या तुज्या काकुळतीन बापा जीव म्हाका दिलोय. वर्त्या त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळून तुवें म्हाका वेलोय. पातकांतावन सुटका दिवन मरणांतावन जिवीत दिवन मोगान म्हाका वेंगलोय. अर्गां तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका आबा बाबा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 20:9, पान संको 124, पेज 124, आई 29. वर्त्या तुझ्या काकुळतीन बापा जीव म्हाका दिलो. वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा
सांबाळ म्हाका वेळय पातकांतावन सुटका दिवन मरणांतावन जिवीत दिवन मोगान म्हाका वेंगलय अर्घां तुका होगुळाप तुका स्तुती तुका अभा बाबा अर्घां तुका स्तोत्रप तुका स्तुती तुका अभा बाबा सम्या जेजून खुसार आपले रगत वारोवन ताजे खाकूर तूं आमचे बसत कितली वर्थे म्हणून दाखोवन दिले हर एक आमचे पातक ताच्या आमोली रोगतान ताणें धुवन काडले ताचे थंय सुटकेचे नवें जिवीत जिवचे भाग आमकां ताणें दिले त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया वर्त्या तुझ्या त्यागान जेजू खुर्सार बली जालो अमोलिक रगत तुझे वारा पत्का मोजी धुली मास तुझे खान जावन दिवन रगत तें पियोंक दिवन नव्या जीवान भरलो वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू सम्या पवित्र आत्म्या थंय तूं आमकां वळवून करताय पवित्र आत्म्या थंय सता तूं आमकां उगडापे करताय पवित्र आत्म्या थंय तूं आमकां दैवीक सक्तेन भरताय हर एका वायटाचे जैत व्हरून तुज्या महिमे खातीर जिवचे भाग फोव करताय त्या खातीर तुका आमी ह्या वेळी अर्घां दिता तुका आमी नमान करता तुका आमी वाखणता नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गी तावन देवोन आयलो तुज्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत मोजे भरले संवसारांतावन मेकळोकन सर्गीचे राज दाखोवन जिनयेक शेवट दिलो नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू अर्घां तुका होगुळाप तुका स्तुती तुका बाबा हालेलुया 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 अर्घा तुका बापा होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा आमचेर वर्ते काकू दाखोवच्या देवा
तुका अर्खा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, भगिवंतू फौस्तिनाचे स्मरण आज आमी करून तिका विशेष रितीन मान करता आसतना सोम्यान तिका उगडापे केल्ल्या थोड्या सथा विशयांत आमी नियाळ करया. भगिवंतू सिस्टर फौस्तिनान बरयल्ल्या डायरींत सबार संगती जेजून तिका दर्शना मुखांत उगडापे केल्ले थंयसर बरोवन गेल्यात. तातूंत प्रमुख 3 या 4 संगती आज आमी नियाळ करतले. हांव जेजून सिस्टर फौस्तिनाक उगडापे केले वरते सत तिच्या डायरींत 301 ह्या आर्टिकलांत तिणें बरयलेलें आसा. थंयसर जेजून सांगिल्लीं उतरां: Proclaim that mercy is the greatest attribute of God. All the works of my hands are crowned with mercy. सिस्टर फौस्तिनाक जेजू म्हणटा, दैवीक खाकूत देवाचो एक विशेष आनी वर्तो गूण जावन आसा म्हणून तूं संवसाराक परगट कर. कित्याक सर ताची हातांची कामां कृत्यां देवाची ती ताच्या खाकुलतेन ताणें करची जावन आसात. ताच्या खाकुलते मुखांतर तो हर एक कृत्या आमच्या जिवितांत करता. आमचे ते कसो हर एक वेव्हार ताच्या खाकुलतेन ताणें करचो जावन आसा म्हणून जेजू उगडापे करता मोरया फौस्तिनाक. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तिका कळीत करता आनी एक सत ते 1309 ह्या आर्टिकलांत सिस्टर मोरया फौस्तिना बरयल्लेलें आसा. ती म्हणटा, जेजून तिका सांगलीं उतरां ती अशी बरयता: यू ऑलवेज कन्सोल मी वेन यू प्रे फॉर सिनर्स. तूं फातक्यां खातीर मागता आसतना म्हाका वर्ती बुजवून मेळटा म्हणटा जेजू. The prayer most pleasing to me is prayer for the conversion of sinners. तुवें करच्या सक्कड मागण्या पैकी भोव मोगाचें म्हाका जावन आसा. म्हाका चड संतोश दिवचें मागणें जावन आसा. फातक्यांच्या परतवणे पासत तुवें करचें तें मागणें. म्हाका सबार संगती आमी खातीर आमी मागता, पूण जेजू आमकां सांगता आमी विशेष रितीन मागा जाय फातक्यांच्या परतवणे पासत. मनीस विविध रितीन वायटाक वळोवंक जाता. त्या वायटांतावन वायटाच्या बांदपास्तावन मनशान भायर येय जाय, सोम्याच्या महिमे खातीर जिये जाय. आनी ह्या खातीर म्हाका देवाची कृपा जोडच्याक आमी मागा जाय. आनी तसले मागणे जेजूक चड मोगाचे जावन आसा. तिसरे संगत सिस्टर फौस्तिना आमकां उगडापे करता. तिच्या त्या डायरींत 1507 ह्या नंबरान तिणें बरयल्लें आसा. जेजून सांगलीं उतरां: लेट नो वन डावट कन्सर्नींग द गुडनेस ऑफ गॉड. देवाच्या बरेपणा विशयांत कोणेय कसलोच दुबाव करचो नाका. Even if a person's sins were as dark as night, God's mercy is stronger than our misery. मनशाचें पातक काळोखा रातीच्या काळोखा बरी तितली ती अंधकारांत आसले जाल्यारय देवाची खाकूळ तूं मनशाच्या त्या वायट परिस्थितीच्या कितल्याकी वर्ते जावन आसात. गॉड्स मर्सी इज स्ट्रॉंगर दॅन आवर मिजरी. म्हाका हे सत आमी ओळखून घेवचे. कसलेय ते काळोखाचे सकत आमच्या जिवितांत आसूं दे, म्हाका त्या सक्तेचेर आमी जैत व्हरूंक शकता जर सोम्याची खाकूळ आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करता. त्या देवाच्या खाकूळते मुखार कसलीय काळोखाची सकत रावोंक शकना म्हणून जेजू उगडापे करता सिस्टर फौस्तिनाक.
आनी चवथें निमाणें मोगाचें न्हू सत्य आज आमी नियाळ करता तें तिच्या बुकांत 1602 ह्या नंबरांत आर्टिकलांत तिणें बरयलेलें आसा. ती म्हणटा एवरी टायम जेजून तिका सांगली उतरां एवरी टायम यू गो टू कन्फेशन इमर्स युअर सेल्फ एन्टायरली इन माय मर्सी. हर एक पटी तूं कुमसराचो सक्रामेंत स्विकार करूंक वता आसतना तुकाच तूं संपूर्ण तरान म्हज्या काकुळटींत बुडय. Immerse yourself entirely in my mercy with great trust so that I may pour the bounty of my grace upon your soul. तुकाच तूं म्हज्या काकुळटीन बुडयत आसतना हांव म्हजी दया म्हजी कृपा विशेश रितीन तुजे थंय दाखयतलो. Because at the confessional the misery of the soul meets the God of mercy. दलडीरपण मोगाच्या भाव भयणीनो एका आत्म्याचें तें देवाच्या त्या काकुळटीक रूप मेळटा. देवाचे काकुळटीचें आनी मनशाच्या दलडीरपणाचें तें स्पंदन जाता आनी देवाच्या त्या काकुळटीच्या स्पर्शान मनीस आपल्या दलडीरपणाचेर वायटाचें जैत व्हरूंक शकता म्हणलें सत कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर हें आमकां साथ जाता म्हणून हांगासर ह्या डायरीन बरयल्लें आमकां समजता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो कितली वर्ती जावन आसा काकुळट आमच्या देवाची आमच्या पासत आनी ह्या खातीर आमी काकुळ निरंतरी मागूंक जाय. प्रत्येक जावन आज विविध तराच्या वायटाक वळख जाल्ल्या पासत आमी मागया. जेजूनूच सिस्टर फाउस्टिना सांगली ती उतरां तांचे खातीर मागता आसतना म्हाका चड संतोश भोगता. तातूंत म्हाका चड बुजवण आसा. म्हजो संतोश काकुळ दाखोवच्यान जावन आसा. तर म्हाका न्हू आमच्याच पासत तशेंच कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांचे पासत आनी विशेश जावन पातक्यांच्या परतवणे पासत आज आमी मागया देवाची काकुळट. काकुळट आमची कर अब्बा बापा काकुळट आमची कर म्हणून आमी उलो मारया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 174 पान संको गीत संको M2 पेज 174. काकुळट कर आमची अब्बा बापा काकुळट कर आमची काकुळट कर आमची अब्बा बापा काकुळट कर आमची. पापा धरले तुका दुखयले मंदामेन तुजे ते मोडून तुका मी सांडले. पापा धरले तुका दुखयले मंदामेन तुजे ते मोडून तुका मी सांडले. काकुळट कर आमची अब्बा बापा काकुळट कर आमची. काकुळट कर आमची अब्बा बापा काकुळट कर आमची. सम्या जेजूची काकुळट आमी मागया. कुस्सार मरोवन आपले रगत व्हरोवन ताचो मोह कितलो म्हणून ताणें आमकां दाखयला. त्या मोगा विरोध आमी केल्ल्या खातीर सम्याची काकुळट आमी मागया. काकुळट कर आमची सोम्या जेजू काकुळट कर आमची. काकुळट कर आमची सोम्या जेजू काकुळट कर आमची. पापा धरले तुका कुरसायले दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत विभाडले. पापा धरले तुका कुरसायले दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत विभारले.
काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची आमची कितें मागणी आसा ते सम आसा ते गरजो आसात काजच्या त्रेग आसा ते हर एक सोम्याक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया सभारान आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो आमी उडास करया आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करचे सो आज उडास करून तांचे बसोत आमी प्रत्येक तरान मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता एलिसा रेमन रॉड्रिगस आजरा कोल्हापूर टावन जल्माचे सुभाशय ताका आमी पठयता तशेंच आज काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमता ऑसवर्ल्ड आनी आयडा विजय टावन तांच्या कुटुंबाचेर विशेश देवाचे आशिर्वादा आज आमी मागता हांगासर आमकां सभास जणांनी तांकां मेळिल्ल्या उपकारा पासत अर्गां दिवंक सांगला कुटुंबांत देवान बरेंपण लाभल्या पासत अर्गां दितात प्रत्येक जाण बरी भलायकी लाभल्या पासत अर्गां दिता लीना नोरोन्ना वासय टावन कुटुंबांत लाभल्या बऱ्यापणा पासत अर्गां दिता मॅक्सिम आनी शार्लेट डिसोजा अंधेरी टावन शॉन फेर्नांडीस कैकंबा टावन हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकांय सोम्यान केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो उडास करून प्रत्येक जावन ताणें आमच्या दाखयल्ल्या काकुलती पासत वचूल्ल्या कुरपे देण्या पासत आमी ताका अर्गां दिवया सभार ते सवा आमचे आसात विविध गरजां खातीर सभारान मागोवंक सांगलें आसा तांचो आमी उडास करया तांचे पासत मागया बऱ्या भलायके पासत आज मागणी सारता मेटिल्डा डिसोजा मंजेश्वर टावन कुटुंबाच्या त्या सवा पासत आज मागणी सारता सीएन स्मिता मॉरस पक्षिगेरे टावन मनोहर कार्मेलीन आज ताच्या त्या सवा पासत मागणी सारता प्रत्येक जावन जैन मार्टिस मागता आमी विशेष त्या सवा पासत कुडीची मोतीची बरी भलायकी लाभच्या पासत तेरेजा पिरेरा वाशी ताच्या त्या सवा पासत सांगात आमचे मदें सभास जण विशेष कश्टांत आसात दुखांत आसात पिडे शिडेन वळोवन आसात जिणेंत कंगाल निराश जाल्ले आसात वायटा संपवलेले आसात तांकां हर एकल्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवन सोम्याची खाकूल तांचे पासत आमी प्रत्येक तरान आज मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचें उडास काडया प्रत्येक जणांचो आमी उडास काडून मागता देवादीन हेलेन डिसिल्वा 4थ्या वर्साचो उडास आमी काडटा घाटकोपर सावन 20 आनी 3 वर्सांचो आज उडास आमी काडून मागता अंजलीन लिना सिक्वेरा कपितान्यो अंजिलोर टावन मागता आमी देवादीन एलिझा डिसोजा किन्निगोळी पुलगत्रेंतल्या सरत्न्याचो उडास काडून आज मागणी सारता नॅन्सी तावरो कालातूर टावन मागता आमी देवादीन अल्फोन्सो आनी मर्सिन डिसोजा पेरमानूर टावन कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून आज मागणी जाता जॉयसन आनी सेल्विन डिसोजा मागता आमी देवादीन अनिता दलमेदा तोट्टाम उडपी टावन देवादीन क्लारा आनी एंटनी लोबो गोरेगांव वेस्ट देवादीन विक्टर बान्स आनी कुटुंबांतल्या संध्या पासत आज आमी मागता आमी देवादीन विजय फुटाडो मुल्की टावन देवादीन अलेक्स पिंटो पालदने टावन हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर दवरया ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचें बेसांव आतां आमी स्विकार करया.
प्रवेश गीत देवगाना बुकांतले गीत नंबर ये 8 522. गव्या नवे ये गीत आमी नावडया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी करसिया आमी आमच्या राया ताळे उबारून सोम्या करसिया हात वयर उबारून ताका बोब मारया सर्व आमी मेळो ताका वर्णिया उपकारांक ताच्या अर्गामी दिव्या गावया नवे ये गीत आमी नावडया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेन आमी करसिया आमी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन देवाचो मोग आनी काकुळत नियाळून सदांच आमची जिणी संतोषान तृप्तीन ददोसकायेन जियोंक आयची वाचपा आमकां पावणे दितात. नेहेमियाच्या ग्रंथांतल्या हाचें पयलें वाचप विशेष रितीन धर्मशास्त्राची उतरां लोकांक सांगता आसतना खंयच्या रितीन आपल्या जिवितांत आसले उणेपण अस्कत काय भोगली आनी त्या द्वारी रडणे आनी विळापान आपल्या जिणयेंत केल्ल्या चुकींचो अनुभव जालो आनी त्या द्वारी आपल्या जिणयेंत सर्वेस्परान कितें केलां म्हणलें तांकां स्पश्ट जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां सुमयान दिल्लें मिसांव सदांनीत थीर दवरूंक आनी त्या मिसावाक सरी जावन आमची जिणी सुमयाक समर्पीत करूंक सुमी आमकां पावणे दिता. देखून आयच्या वांजलांत 72 जाणांक जेजून मिसावाक धाडचें पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच म्हणल्या उतरां द्वारी तांच्या जिवितांत मिसावाक वांटेली जावंक एक आपोवणें मेळचें आमी पळयता. देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन आमचें मिसांव आमी नियाळया. एक क्रिस्ती भावार्थी जावन क्रिस्ताच्या शेतांत आमी स्विकार केल्लें तें देवाचें उतर परगट करूंक आमच्या जिवितांत जियोंक अवकाश देवान दिल्यात. तर हो वेळ मौनपणी करसून आमच्या जिवितांत जायते फावटी हें देवाचें उतर परगट करूंक आमी आळसाय केल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत जियोंक आमी सर्व रितीनी चुकल्ल्या खातीर देवाचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया.
सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोवकन पातक्यांची दया करून आनी तांकां मोक्षणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कणवळायेन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान त्रेगून सर्गींचें सूख आमी सोडिशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. नेम ह्या पुस्तकांतलें वाचप. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळोन उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री येजराक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजाक येजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सक्कड आसली. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन येजरान सकाळी तावन दोनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्कडांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री येजरा ह्या पासत केल्ल्या रुखडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें येजरान पुस्तक उक्तें केलें, कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. येजरान सेरेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन आमेन. उपरांत तांणी सेरेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. येजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेम्यान म्हणजे राज्यपालान आनी याजाक शास्त्री येजरान आनी लोकांक शिकवण दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सेरेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतालो. तांणी फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मादूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांक थोडो वांटो दिया, कित्याक हो दीस सेरेस्पराच्या मनाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सेरेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ. लेवितांनी लोकांक समाधान करून म्हळें, शांत रावा, कित्याक आयचो दीस पवित्र आनी तुमी कंतिश्ट जावंक नजो. उपरांत सगळो लोक जेवंक पिवंक खाण वांटूंक आनी व्हडा संतोशान संभ्रम चलोवंक गेलो, कित्याक तांकां विवरण सांगिल्ल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजल्लो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सेरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सेरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सेरेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सेरेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जाणवाय. श्लोक. सेरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सेरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सेरेस्पराच्यो उक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सेरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष.
सर्वेस्पराचे बेबिरांत भोव पवित्र सदांच बाळटा ते सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे नितीचे श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष बंगारा प्रास आपट्टो बंगारा प्रास मोनाक दादोसकायाचे मोवा प्रास पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशें तुजे कायदे श्लोक सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे राज लागीं पावला पातकिजीनी बोदाला आनी बरी खबर सतमना Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. सोम्यान आनी 22-70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरेक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणाकच सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचोन अशें म्हणा आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुरतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो समाधान ह्या घराक म्हणलें उतर आमच्या क्रिस्ती मिसांवाचें एक म्हत्वाचें उतर. सोम्यान 22-70 जाणांक विंचून धाडटा आसतना तांणी हर एका घराक रिकता आसतना दिवंक सांगिल्लें वा आपल्या तोंडान तावन उचारी जय जाल्लें पयलें उतर समाधान ह्या घराक. त्या खातीर जर तर आमी आमची जिणी नियाळण पळयली जाल्यार आमची जिणी सदांनीत तें शांत समाधान आशेता. समाधान आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार सगळीं आमची कामां संतोशान आनी कितेंच विराराय मतीचे बेजाराय नासतना चलची आमी पळयता. जर तर आमच्या जिवितांत विराराय बेजाराय खंत आसा आनी सबार अडकळी आमच्या जिवितांत येवच्यो आमी पळयता
आनी तातूंत तावन आमची जिणी कंगाल जाता जाल्यार थंयसर समाधान आनी समाधानान वावर करची हर एक घडी आमकां लाभना. देखून आज सोमी आमच्या जिवितांत ताणें दिल्लें मिसांव नियाळोंकलो दिता. पयल्या सुवातेर देवाचेर पातयेवन देवाचेर आदारीत जावन आमची ही संवसारांतली जिणी आमी जियोंक जाय. जर तर त्या प्रमाणे आमी जियेता तर खंडीत जावन देवाचें राज्य परगट करची हर एक उतरां आमी आमच्या जिविता मुखांत्र उसारतेल्या मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत तें स्विकार करून जियोंक आमी शकतेल्या. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत पवित्र जावन आसा. कित्याक धर्मशास्त्रांतली ती उतरां शास्त्री एजरा वाचता आसतना हो एक तुमकां पवित्र दीस म्हूण इस्रायल परजेक परगट केलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हर एक दीस देवाचें उतर आमी वाचता, देवाचे आदेश आमी घेता आनी देवाच्या इशाऱ्या काल आमची जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करता. तर खंडीत जावन हर एक दीस आमकां पवित्र, त्या पवित्रपणान आमी आमची जिणी जियेल्यार मात्र देवान आमकां दिल्लें आपोवणें संपूर्ण करूंक, देवान आमकां दिल्लें मिसांव संपूर्ण करूंक आमकां साध्य जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताच्या काकुळटीन आमची जिणी ताणें पवित्र केल्या. त्या खातीर भगवंत फावस्तिना मुखांत्र देवाची काकुळट अनुभव करचो एक वर्तो अवकाश सगळ्या संवसाराक फावो जाला जाल्यार खंडीत जावन देवान ताच्या की पयलें आमच्या जिवितांत दिल्ले अवकाश आमी नियाळया. इस्रायल परजेच्या जिवितांत सबार उणेपण अस्कत काय आसल्यार तांच्या जिवितांत परत आपली जिणी बदलून देवा सरशी येवचे अवकाश दिले. तशेंच आमकांय आमच्या जिवितांत जर आमचे दीस आमचे मिसांव पवित्रपणी जियोंक आमी चुकल्या तरी हर एक अवकाश गळसून परत सोम्या सरशीन फाटी येवन ती पवित्रताय सदांनीत सांबाळचें कर्तव्य आनी कायदो आमचो. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. गीत नंबर D3 पान संख्या 30 आणि 9. आयल्यावा मी तुझे वेरी लागी बापा भेटोच्या कानी पातकी आम्ही पून भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी कानी. घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस बिजा दवा सर्वस्फोर म्हणून घे. कणवळ्या देवा आमी तुका ओपतां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतर वावती जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडताव, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र पवित्र
purvi, दळपारांचो सर्वेस्पोतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे स्थगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवंत झुजे तिसो निश्कळंकपती, भगिवंत धर्मदूत, भगिवंत सिस्टर फाउस्टिना, आर्नो जॉन्सन, झुजे फ्रनाड मिर्सन एसवेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां वगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय इतिहास जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्तांच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे असो एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आपल्या काकुळतीन आमच्या जिणी परिवर्तनाक अवकाश दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची जिवितां सांबाळो आमेन. काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभ संसाराच्या सडबंदारा सर्गाक म्हाका पाव काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार वसा प्रजाचे शिस्कारा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा भीक तरी आसा येते वावराडी पूण तोडे माग्या आमी धन्या लागी धाडच्या क्रिसा करे माग्या आमी धन्या लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करे वसा प्रजांचे शिस्कारा पवित्र स्नान दिया